मांडवी न्हंयचेर बांदिल्ल्या तिसऱ्या पुलाचें उक्तावण 13 तारखेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या हस्तुकीं करपाचें भाजपान थारायल्लें. त्या प्रमाण GSIDCचो अध्यक्ष दीपक प्रभू पावसकारान पुलाचें डांबरीकरण उक्तावण वेळार पत्रकारांक सांगलें. समाज वावुरपी आनी विरोधी राजकारण्यांनी पुलाचें काम पुराय जाल्या शिवाय उक्तावण करपा खातीर दिवचें ना, तशेंच पत्रकार परिशदेंतल्यान सरकाराची लज काडली. आतां सरकारान 13 तारखेचो तिसरो मांडवी पुलाचे उक्तावणाचो कार्यक्रम रद्द केला. प्रधानमंत्री मोदीक 13 तारखेक वेळ नाशिल्ल्यान ताच्या सवडी प्रमाण ताचो वेळ घेवन पुलाचें उक्तावण करतले, अशें GSIDCचो उपाध्यक्ष सिद्धार्थ कुंकळकारान सांगलां. आम्ही प्राईम मिनिस्टर्स ऑफिस वी हॅव रिक्वेस्टेड म्हणून त्याच दिसा 12 तारखेक नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह बीजेपीचे ठरल्या. दिसा 11, 12, 13 अशी कितें तरी तांची डेट आसा आनी 3 दीस ही नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह आशिल्ल्यान म्हाका दिसता प्राईम मिनिस्टर मे गिव अ फर्दर डेट. अजून कांय ठरू ना, बट आवर प्रिपरेशन्स आर फूल फ्लॅश्ड आनी 12 तारखेक 13 तारखेक जाल्यार 13 तारखेक जातले, 14 तारखेक जातले, बट वी विल बी रेडी फॉर दॅट बाय फर्स्ट वीक. No, but when further date, which tentatively खंयचे आसूंक शकता? That Prime Minister has to confirm because it is his schedule that we have to look up. Definitely, once he decides, we will get a date. We will be ready by first week of January. First week of January. Yes, we will be fully ready. 10th to 11th, so before that. So Yes. then it will depend on PM's date. Yeah, we are waiting for the PM's date. So, but 12 तारीख म्हाका दिसना कित्याक 12 तारीख is the first or second day of the national executive of BJP. आणि गोंयचे सगळे लिडर्स थंय वतले, सगळे देशभरांतले BJP लिडर्स एकठांय येता. सो म्हणून म्हाका दिसता वी वील वेट फॉर हिज डेट, बट वी आर रेडी फॉर हिम. मे बी 13th, yes, 14th, yes, 15th, yes, any day, any time after 12th, we are ready for him.